नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सतस्काराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कस्तुरी रंगन ड्राफ्ट रिपोर्टाचो गोयच्या वर्किंग 38 लिजांचेर नेगेटिव्ह परिणाम जावं येता. चालू आशिल्ल्या 88 लिजांतली 38 लिजां पर्यावरण झोनांत संवेदनशील, दक्षिणेंत 36 आनी उत्तरेंत 2 इको झोनांत. गोंयांत 159 नॉन वर्किंग लिजां, तातूंतली 116 इको सेन्सिटिव्ह, 106 दक्षिण गोंयांत, उत्तरेंत 10. सुत्रां सांगतात ह्याच कारणाक लागून ऑक्शनाक कळाव. कस्तुरीरंजन ड्राफ्ट रिपोर्टातल्या महत्वाच्या डाटा प्रमाण गोंयांतल्या सुमार 88 वर्किंग लिजांतली 38 लिजां पर्यावरण संवेदनशील झोनांत पडटात. 36 दक्षिण गोंयांत सांग्यार जाल्यार 2 उत्तर गोंयांत. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतली लिजां सुरू करप कठीण. गोंयांत सुमार 159 बंद आशिल्ली लिजां आसात, तातूंतली 116 पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत पडटात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी खासदार श्रीपाद नाईक दिल्लीक. तिसऱ्या फावट मोदी सरकाराची स्थापणूक जाता. त्या फाटभुंयेर केंद्रीय नेतृत्वान बीजेपीचे सगळे मुख्यमंत्री आनी नव्या खासदारांची दिल्लीक बसका आपयल्या. गोंयचो मुख्यमंत्री आनी खासदार श्रीपाद भाऊ महत्वाचे बसकेक राजधानीत पावले. वेंचणुके उपरांत दिल्ली निकालाचेर उजळणी जातली. मुख्यमंत्री आनी नव्या खासदारांक प्रधानमंत्र्यांचे नवे शिनाल मेळपाचे. नरेंद्र मोदी तिसऱ्या फावट प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत 9 जूनाक घेता. आयतारा सांजे 6 वरांचेर सोपूत विधी. सरकार स्थापणुकेक 272चे मॅजीक फिगर जाय. एनडी कडेन सध्या 293 खासदार. शिवसेना, जेडीयू, टीडीपीचो तेंको. मंत्रीपदाक वांगडी पक्षाचो दबाव येवंक लागिल्ल्यान बीजेपी हेर अपक्ष आनी बारीक सारीक पक्षांक ओडपाच्या मोहिमेर. एक्झिट पोलांचेर स्टॉक मार्केटांत इतिहासीक स्कॅम. बीजेपी 272 पार करिना म्हण आदींच खबर आशिल्लें. फेक एक्झिट पोलस्टरांक हाताक धरून शेअर मार्केटांत आदले दिसा उलथापालत. गुंतवणूकदारांचे 30 लाख कोटी गेले. ठरावीक लोकांनी हजारांनी कोटी जोडले. प्रधानमंत्री आनी अमित शाह इन्व्हेस्टरांक सल्लो दिवपी कोण? राहुल गांधी महास्टॉक स्कॅमाची जेपीसी चौकशी मागता. Massive stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए. ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है. हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं. Why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. इंडिया ब्लॉक चढात चढ 3 महिने उपरांत फूट. बीजेपी भविष्य सांगता. इंडिया अलायन्साचे सगळ्यांत मोठे बळी खंय आप. दिल्लीत आपाक 0 सीट. बीजेपीचो म्हणयारो गिरिराज उलयलो. उत्तरेंत इंडिया ब्लॉकाक फक्त 4 आनी दक्षिणेंत 9 मतदारसंघांनी लीड. 2027 काँग्रेस सिंगल डिजीट म्हण सोपटे उलयता. म्हणजे आउट ऑफ 20 चारांनी तुम्ही लीड घेतल्या ती आम्ही सांगला तशी आणि तुम्ही इतले मिरयतात. जाणून घेयात इन नॉर्थ आउट ऑफ 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी 16 मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाक बऱ्यापैकी लीड मेळ्ळी आसा. आणि हांकां हाचे फुडें वता आसतना नॉर्थाचेर उलयता आसतना सांगता तुम्ही जी उमेद जी भागयता आनी सांगता 2027 30 पार ह्या नॉर्थांतले जे 4 जशी सांदांद्रे अल्दोना सामकी मिनिमम लीड तशी अल्दोना आनी आमची सांताक्रूज आम्ही ती 4 सीट 2027 जिखतले म्हणजे नॉर्थाचे 20तले 20 जिखतले. हांव ठामपणे आजच सांगता
आणि आज घोषणा काल करता असताना म्हणतात की नॉर्थान आम्ही 13 मतदारसंघ जिंकतले, जे आज फक्त 4 जिंकल्यात. तसे हांवें म्हटलं तसे हल्दोना आणि सानांद्रे सांगलात कितली ती. तसे तुम्ही नॉर्थात सावथान म्हणटात 17 जिंकतले. अरे सगळे एकटे जावन फक्त आज लीड सावथान जी घेतली ते सावथ म्हणटात ते काँग्रेसचो बालकले फक्त 9. म्हणजे तुमकां 9 वयरसून जर 17 जर वतले जाल्यार एडिशनल 8 मतदारसंघान सावथान तयारी करची पडटली. नॉर्थान फक्त 4 आणि म्हणटात 13 मतदारसंघान जिंकतले. तुमकां एडिशनल 9 मतदारसंघ नॉर्थांतली तयारी करची पडटली. वेस्ट बेंगालाक थंय तुमची युती जावं शकली ना, तरी युती म्हणटात तुम्ही आणि त्याच बळाचेर 232 आज आसात. हांव ठामपणे सांगता 3 म्हयन्या भितर 232 वचून आउट ऑफ 232 ह्या इंडिया अलायन्सा कडेन कितले रवतले हे तुमी आमी सगळे पळयतले आनी जिंकतले. हांव तुमकां आजच सांगता, हो काँग्रेस पक्षान 2017 17 आमदार येयल्ले, कितले राखून दवरले? हांवूय आसलो भितर, शेवटी त्यातले 17तले कितले राखून दवरले? 2022 11 आयले. म्हणजे येयले ते तुमच्या बळाचेर न्हय, काँग्रेसच्या बळाचेर. हांवूय सांगता, हांव जो 17 येयलो एक काँग्रेसच्या बळाचेर न्हय, स्वताच्या बळाचेर येयलो. आज 11 म्हणजे 2022 11 येयले. अरे 2 वर्सां सुद्दां ताका तुमी टिकोवंक शकले ना. आज कितले आहा तुमचे 3 जाण आणि बाता करता 2027 30 हाडटले. हांव सांगूंक वता हांकां, हो तुमचो काँग्रेस पक्ष 2027 येवच्या पयलीं अलायन्स सोडात, इंडिया अलायन्स सोडात, ही कोणाच्या तरी दावणेक बांदलो गेलो आणि 30 तर सोडात. तुम्ही 2017 17 येयले तांकां टिकोवंक शकले ना, सांबाळूंक शकले ना. 2022 11 येयले तांकांय सांबाळूंक शकले ना. आणि 2027 म्हाका दिसता तुमचे कडेन डबल 2 आंकड्याची फिगरय तुम्ही हाडूंक शकले ना. लोकसभेचे वेंचणुकेत देशभर 74 बायलो 469 खासदार जिंकले. वेचून आयिल्ल्या 46% उमेदवारांचेर गुन्यांवांच्यो केशी, तातूंतल्या 31% खासदारांचेर गंभीर गुन्यांवाच्यो केसी. दक्षिण गोंयच्या विरियाताचेर बारीक सारीक केशी आसात. उत्तरेत श्रीपाद भाऊचेर एकय केस ना. एडीआरान मिडियाक नव्या लोकसभा खासदारांचे रिपोर्ट दिलो. लोकसभेच्या वट्ट 543 जागां खातीर वेंचणूक जाली. निकालूय लागलो. हे फावट खंय फेज 3 वेंचणुकेत भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी देंपो सगळ्यात गिरेस्त उमेदवार जी हारल्या. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट घेवन मिडिया मुखार. Richest loser is who was number 3 in the richest list as candidates from South Goa. Yeah. She was number 3 in the richest candidate list. So she has lost, or maybe even number 2 has lost. No, sir. Number 2 has won. Number 2 has won. I mean, offhand I don't remember. Konna Reddy has won. Okay. She is the richest who has lost. Goa is not 0. Goa is 1. 1 out of 2. South Goa candidate has a normal criminal case, not serious. Under which article and under which police station? I have given you the data last time. If you require it, I will give it again. There are 2 police stations somewhere, Maina and Fatroda or somewhere. In case of South Goa winner, North Goa winner doesn't have any this thing. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. सरकारी प्रकल्प येता म्हणटनाच कांय लोक आड उबे. प्रकल्प लोकांच्याच बऱ्याचो आसता, बिठ्योच कागाळी. मुख्यमंत्री उलयलो. दिवचले व्हाळशी ते वाठादेव मेरेनचो दिवचल बायपास खंय 500 दिसांत पूर्ण. 83 कोटी मोडले. आज रस्त्याचे लोकार्पणाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. आमदार शेटये, मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटय लोकार्पणाक. बरेचशे बाकीचे नॅशनल हायवेज आणि स्टेट हायवेज आम्ही डबल इंजिनच्या सरकारात बांदताले आणि हो रस्तो तसो पळोवन वचत जाल्यार आमी विक्रम म्हणजे आमी विदीन द जवळपास 500 दिसाच्या भितर
इतक्या रिकॉर्ड टायमान रस्तो जो कंप्लीट केला त्या खातीर हांव कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता. एखादो प्रोजेक्ट जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना ताका वेगवेगळे ऑब्स्ट्रक्शन येत आसता. खूब जाणांक ऑब्स्ट्रक्शन ना सुद्धा आसत जाल्यार सरकाराचें काम बंद उडोवया म्हणून केसी फायल करपाची संवय जाल्ली आहा. खूब जाण करतात, थोडे जाण कोण करिना जाल्यार थोडे फुडें काडून करतात. एक केस घाल्ले म्हणटा तो आडे रस्तो, तो आडे प्रोजेक्ट, जेणे करून सरकाराचो प्रोजेक्ट बंद उरचो अशी थोड्या जाणांची इच्छा आसता. पण हांव ह्या रस्त्याच्या परिसरांतले ते दोनूय रोड हांव मुद्दामून म्हणजे याद करता. आमचो माजी सभापती बाब राजेश पाटणेकर हांच्या पिरियडांत हाजो पुराय लँड एक्विजिशन प्रोसेस हो पुराय कंप्लीट जाल्लो आनी सगळ्या जितके लँड ओनर्स आसात दोशी सायडींतल्यान वयर आनी सकयल हांव तांचेय बी आभार व्यक्त करता. अस्नोडा टू मुळगांव ताचे एका म्हयन्यान इनॉग्रेशन जातलें. ताका ऑलरेडी वर्क ऑर्डरय दिल्ली आसा. सरकार तेचेर 110 कोटी मोडटलो. तिसरो बायपास म्हणजे आमचे लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जो आमटाणे डॅम आसा थंय एक बायपास रोड जातलो मोपा वचपाक. आयज दिवचल तालुक्याचोच न्हू तर सबंद गोंयचो विकास करता आसतना ह्या राज्यान सुराज्य स्थापन करपाचे दीस आयज सुरू जाल्ले आसा. माननीय मुख्यमंत्री तेंची पावलां सुराज्य स्थापन करपाक लागून आयज वाटेर आसा, चलता. पावर शटडाऊन घेवचे पयलीं कमीत कमी 7 दीस आदीं इंडस्ट्रीवाल्यांक कळोवचें म्हण गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री GCCIचो संजय आमोणकार उलयलो. शटडाऊन जायच पूण ताजें वेवस्थीत नियोजन जाय. युनिट अकस्मात बंद केल्यार खूब लुकसाण जाता. पावर शटडाऊनाच्या पद्दतीचेर उद्देगाक हुस्को. ही कंटिन्युअस जर पावर कट जर जालो तर प्रोडक्शन लॉस खूब जाता इंडस्ट्री. सो वी नीड प्रायर इंटिमेशन. तुमी जर पावर शटडाऊन जर घेता एटलीस्ट 7 दिसांची तरी इंटिमेशन दिवपा जाय सो दॅट वी कॅन प्रिपेर अकॉर्डिंगली. ते रॉ मटेरियल, मॅन पावर, शटडाऊन जॉब बी आमकां घेवंक मेळटले. पण तशें ह्या फावटी जावना. इन दीस पर्टिक्युलर केस आय थिंक शुक्राराक तांणी इंटिमेशन दिल्लें आनी संडे शुक्रारा इवनिंग आनी संडे शटडाऊन घेतलो. आनी द टायमींग वॉज 6 AM to 6 PM. But this continued in the Sunday night. I think they could not work and they had not adequate manpower in Ashelo. That's why it spilled over on Monday also. I think Monday late night it restarted. So almost 2 दीस आणि 48 वरां लॉस जालो प्रोडक्शन. प्लस DG सेट चलोवचे पडले कंटिन्युअसली लोकांक टू रन दिस थिंग. सो दिस इज नॉट द रायट थिंग. प्रॉपर प्लॅनिंग आसपा जाय. द पॉयंट इज नॉट दॅट तुमी घ्या. आवर पॉयंट इज नॉट दॅट शटडाऊन इज रिक्वायर्ड, इज एसेन्शियल. But as I said very clearly, give us adequate time so that we can prepare for it. आमचे मॅनपॉवर, आमचे रॉ मटेरियल सडनली जर बंद केले न्ही प्रोडक्शन सगळें अपसेट जाता. सो दॅट इज द इशू. वॉट इज नीड्स टू बी डन हॅज टू बी डन. वी हॅव गॉट नो इश्यूज विथ इट, बट इट हॅज टू बी डन इन अ सिस्टमॅटीक मॅनर. आमी चर्चा केल्या. रेंट कारांक आनीक परमिटां दिवंक सोदिना म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. सोमारा कोंकण रेल्वेच्या MD बरोबर उलोवन मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्या रेंट काराचो विशय तडीक लायता म्हण मुख्यमंत्री सांगता. परवानगे बगर खंय सेवा सुरू करूंक दिवचे ना. रेल्वे रेंट कार सर्वीस सुरू करता म्हण टॅक्सीवाले मुख्यमंत्र्याकडे पावले. रिप्रेझेंटेशन दिला येवन त्याच्यावर एक टेंडर काढला रेंट बायक स्पेस दिता म्हणून. तो स्पेस दिता आनी एरिगनी इंटरस्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी येते हांची डिमांड आसा की तेंच्यांनी बायक जो आहा पळय न्ही म्हणजे रेंट बायक सिस्टम ही कोंकण रेल्वेचे सुरू करचेली. कोंकण रेल्वेचो MD म्हाका मेळो येवपाचो मंडे ऑलरेडी डिस्कस केला की रेंट बायक आमकां आनी प्रमोट करपाच्यो ना. आसातच गोंयांत चड आसा आनी ताकाच लागून तेणी वेगवेगळे एक्सिडंट इश्यूज वेगवेगळे आसा. आमकां प्रमोट करपाचें तेणी आपूण मेळोन येयल्या उपरांत बाकीचे डिस्कस करूया म्हणटा. अजून त्यांचं टेंडर क्लोज जावना, फक्त त्यांनी टेंडर काढलेलं. त्यांच्या म्हणण्यात प्लॅन जो आसा हो विड्रॉ जातलो. तर तो आयल्या उपरांत हांव सांगता तुका फायनल. इट इज नॉट अ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज वेरी कॉर्पोरेशन. त्यांच्या म्हणण्यात ते विदाउट लायसन हे करता म्हणून त्यांनी म्हटलं तसं, बट तशा पद्धतीने सिस्टम चालू जावची ना. विदाउट लायसन आनी हेचे करून मेळटलें. तसं पण टॅक्सी करा खंय तरी रिलीज मेळटले. येस सर, बरोबर. पणजे महापालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेक काम सुरू करूंक मुर्तना
पोरण्या बिल्डिंगेंत आशिल्ली दुकानां दुसरी कडेन शिफ्ट करूंक जाय तांचो प्रश्न सुटल्या उपरांत CCPच्या नव्या बिल्डिंगेचें काम सुरू करता म्हण महापौर उलोवन दाखयता. फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत काम खंय सुरू करतले. CCPच्या नव्या बिल्डिंगेचो बुनयादी फातर बसोवन 6 मायज म्हयने जाले. Building construction has not started yet. Why this delay? CCP building. There was an issue with internal issue also with steel and payments and a lot of those other things also now. Now we have tenants in our building also. Now the tenants also have to be vacated. 2-3 of the pilings are where our existing building should be. So the moment we leave the building, that is when it will start commencing until the final design is done. When can वापस attempt that? Around 2 months, maybe 2-3 months. मुरगांव मतदारसंघातल्या बीजेपीच्याच कांय कार्यकर्त्यांनी पक्षा आड काम केलां. नाजाल्यार बीजेपीक आनीक लीड काडपाची. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार उलयला. तो खंय पक्षाक रिपोर्ट दितलो. पक्षा आड काम करतल्यांचेर कारवाय करची. मुरगांवा लीड मेळ्ळी मात संकल्प समाधानी ना. सगळ्यांक खबर आसा जशें आमी पळोवपाक वयता जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले भारतीय जनता पार्टीचे जे बूथ वायज पळोवपाक गेले हांवें सगळे तेजे स्टडी केल्लेले आसा. खुबशे बूथ आसा जे थंयसर केन्नाच काँग्रेसीक इतले वोट्स पडनासले ते फर्स्ट टायम इतले वोट्स पडलेले आसा जे आमचे BJPचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले. फॉर एग्जाम्पल बूथ नंबर 18 घेवपाक गेला जाल्यार तुमी 18 बूथ नंबराचेर आयज पर्यंत काँग्रेसीचे बॅनरचे अंडर कितलीशी इलेक्शनां आमी लढले बट केन्नाच थंयसर इतली लीड मेळनासली काँग्रेसीक इतले वोट्स मेळनासले. बट थंय खंय तरी आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम वोट काँग्रेसीक मेळ्ळे आसा. हेजे फाटल्यान कारण कितें आनी कोणें हें घडोवन हाडलें हेज्या फाटल्यान विचार करपाची गरज आसा. सो इंडिविज्युअली कोणाक टार्गेट ना करता आसतना हेजेर पार्टीन सिरियसली खंय तरी अपशेक घेवपाची गरज आसा. हेजे इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. कित्याक हे जे लोकांनी अशी थोडीशी मस्ती केलेली आसा पळय तांकां धडो शिकोवंक जाय. कित्याक ह्या पार्टी बरोबर रावन पार्टीच्या विरुद्ध काम केल्लेलें आसा. अगेन्स्ट द पार्टी काम केलेलें आसा. सो हेंचेर खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा. आनी जो रिपोर्ट आसा मुर्मुगांवचो हो हांव पार्टी कडेन सबमीट करतलो. बट स्टील इतलें सांगता आसतना सुद्दां आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मुर्मुगांव. खंय तरी आमी फाटीं पडले बट स्टील आय एम हॅपी वीथ द रिजल्ट. आनी तुमी आख्खे सावथ गोवाचे पळोवपाक गेले जाल्यार वी आर लॉस्ट बाय अ थीन मार्जीन ऑफ 13,500 वोट्स. पणजे पे पार्किंगाचे सायनबोर्ड ना. गाडयो पार्क करूंक कटकटी म्हण थळावे मिडिया मुखार. पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टराचो स्टाफूय खंय लोकांकडेन सारको उलयना. महापौर म्हणटा आमी निरीक्षण केलां. कंत्राटदाराक हे विशीं कितें सांगपाचें तें सांगलां. इशू तडीक लायता. पे द मनी वी आर रेडी टू पे द मनी बट देन तांचे जे वॉर्डन्स आसा जे हांगा ते तांचे पे पार्किंग जे भुरगे आसा गाडयो बीन चलता. सो आय थिंक दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. पणजेकारांनी हें आयकपाचें न्हू तेंचे. ते येवपीचे खंयचे तरी भुरगे हाडला आनी ते आमकां म्हणटा पयशे भरा नाल्यार गाडी हांगातली काडा जाल्यार तुमी थंय भरा. हांवें ताका इतलेंच विचारलें पयलीं तुमी बाबा बोर्ड दाखया सारको. पणजेन बोर्ड कांय सारको दिसना. तुमीच बोर्ड पळया. फूल पणजे तुमी रावंड मारा बोर्ड पळया. हांगा रातचे ते सांजचे हांगा कसिनो म्हणून पार्किंग घेता. नो एंट्री बीन फुटपाथेर काडटा. लोकां कडसून 200 रुपया घेता. मागीर तो कोणाक फोन करतालो. इतल्यान करून तो वयर चडटा तेन्ना इतल्यान तेणी म्हणपालो पाकेट मागीर 20 रुपया न्हय भिकारी पटापट पास करता म्हणपालो. गाली सोडलो. मागीर तो सकाळी येवन ताका ते करपी जाता. डेट सारकी दिश्टी पडना आनी चार्जीस दिवपाक ते भुरगे आहा ते म्हणटा बरे तरेन उलयना. गाळयो मारता आनी कितें मारता. सो वॉट एक्शन. So now we've also noticed the boards that were listing after your report. So I've told the commissioner to send one notice to the pay parking contractor and to ask him to replace all the boards. Pending which we will start fining him until for every day until the boards have been reinstated. अशा तरेची सध्या पे पार्किंग बद्दल लोकांक संशय निर्माण जाल्लो. कारण बोर्ड नासल्या कारणान लोकूय कन्फ्यूज जाता की बाबा दिता रिसीप्ट दिता ते बरोबर आसा बट बोर्डूय जे टुरिस्ट आसा तांकां खबर नासता. आनी अशें आयकपाक येता रातच्या टायमाचेरूय मातशे हाय चार्जीस टुरिस्टा कडल्यान घेता हें आमकां आयकपाक येता. काही लोक सांगताले. सो हाचेर लक्ष दिवन CCTV बेगिनाच जे कितें आहा ते तेंच्यान रेटी डिस्प्ले करचे हांगासर आनी लोकांक जो अनकन्विन्स आसा तो जावपाक जायना म्हणून. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.